Just imagine. इष्टानो सरकार म्हणजे पावस कसो हा आता पडटा मागीर पडटा कितें जालें पर्रीकर मातसो देशा भायर गेलो रे गेलो हांगा असंतुश्ट लोक हाता भायर वचपाक लागतात. हाता भायर काय हाता बरोबर ते पळोवया म्हणटले एवढे 15 म्हयने जाल्या कसली घाई सरकार उडोवपाची कित्याक हे पर्रीकर केन्ना येतलो फॉरेन टुरा वयरसून काय इश्टालो फाटल्या दिसांनी काय बीजेपीचे असंतुष्ट आणि काँग्रेसवाले विथ इंडिपेंडंट विजय सरदेसाय सरकार उडोवपाचो प्रयत्न करताले खंय पण पर्रीकराचें सरकार ते तेका उडोवपाक दिगंबरूच जाय. बरें असंतुश्टांचो नेता कोण तेच थाराना जालें लास्ट मेरेन कारण तो पर्रीकराच्या सॉलीड ब्लॅक लिस्टान येतलो न्हू कोणूच डिक्लेअर करूंक तयार ना की हांव लिडर म्हणून ग्रुपाचो. जस्ट इमॅजिनान पूण ह्या असंतुश्टा वांगडा मन भरून गजाली केल्या आनी जस्ट इमॅजिनाक खूब मजा येयली. इष्टानो नमस्कार आणि स्वागत आहा तुमचे. आमी केन्नाय खंयच्याय मानेस्तांची इंटरव्यू घेता तेन्ना आमी तेंची वळख करून दिता पण आयज आमच्या स्टुडियो भितर 1 न्हू 2 न्हू 3 न्हू तर 5 मानेस्त हांगा हजर आसा आमच्या बरोबर आसा जेंची वळख करून दिवपाची गरज ना तांकां इंट्रोडक्शनाची गरज ना तर आमच्या बरोबर आसा. एक मिनिट आत्ता येतले ते हजर जातले. पर्रीकराचें सरकार कोण कोण उडोवंक सोदता आ रोहन बाब प्लीज इंट्रोड्यूस युअर सेल्फ टू आवर व्ह्युअर्स. हांव अपक्ष आमदार. विजय सारकें रोहन कितें म्हणटा तें सारकें रोहन जें कितें उलयलां हय तितूनसून कितें दिसता हो हे सरकाराक 30 आमदार सपोर्ट करतात. बरें विष्णू बाब खुबशे जाण आयज सुद्दां म्हणटा की माधुरी दीक्षित खंय आयज सुद्दां बॉम्बशेल कशी दिसता खंय खरी खबर पूण जें सौंदर्य आशिल्लें जी तिकसाण पयली आशिल्ली पळय जो ग्लो आसलो तो आज माधुरी दीक्षिता भितर आसा. हो ग्लो आज दिसना. तिकसाण ग्लो बरें विजय म्हाका एक सांग चौगुले कॉलेजीच्या मॅनेजमेंटान सांगलेलें की हायर सेकंडरी बंद जावपाक दिवचें ना ते म्हणटाले बंद जावपाक दिवचें ना सरकारानूय सांगलेलें तांकां बंद करूंक दिवचें ना बंद करपाक दिवचें ना सरकार तांकां बंद करपाक दिवचें ना. इट्स लायक द गोबेलियन ट्रूथ यू कीप रिपीटिंग अ लाय टू मेक इट द ट्रूथ. बरें ही सरकार उडोवपाची आयडिया केन्ना तुज्या तकलेन आयली. मनोहर पर्रीकार जे दिसा गोंयच्यान गेलो हो आनी त्या दिसा खंय सगळे समविचारी आनी असंतुश्ट एकत्रीत जाले खंय न्हू त्याच दिसा हांव गोंया आयलो. ते आमकां दिसलेलेच पण एक मात तुज्या शिवाय सरकार गडगडो येता तुज्या शिवाय सरकार उडो येता पण इंडिपेंडंट असो म्हणजे एक बरो फायदो इंडिपेंडंट MLA असो म्हणजे तूं खंयच्याय पार्टीचें सरकार उडोवंक शकता NCPचें म्हण MGPचें म्हण काँग्रेसीचें म्हण की तूं इंडिपेंडंट न्हू. सो इट इज परहॅप्स अ कोइन्सिडन्स काय तुका विष्णून मेसेज केल्ली रे की पर्रीकर भायर गेला तूं गोंयान यो आनी मातशें सरकार बी कितें तशें कांय ना. शुअर सारकें. बरें निलेश तुका कितें दिसता पर्रीकर ज्या दिसा गोंयांसून भायर वयता त्या दिसा विजय सरदेसाय आपली सगळी कामां सांडून गोंयान येता कोइन्सिडन्स हो. म्हाका दिसना तशें कांय म्हाका तर दिसनाच. पळय विजय सांपडलो तुका बंडल सुद्दां मारपाक येना केदो घोळ जाला तुज्या खातीर खबर आसा केदो व्हडलो घोळ करून दवरला तुवें. पर्रीकारा खातीर परिवर्तन जालें. रेजिनाल्ड तुका दिसता की विजय सारकें उलयता. बट एक्चुअली इफ यू गो टू सी ते उलयता आसतना एक मातशें दिसता की खंय तरी कितें जालें आहा म्हण बिकॉज बिफोर कमिंग हियर आय डिडंट नो देर वॉज एनीथिंग. अरोन डू यू एग्री विथ रेजिनाल्ड. आय डोंट एग्री विथ वॉट रेजिनाल्ड हॅज सेड. बरें म्हाका एक सांग इंडिपेंडंट MLAंक जर मिनिस्ट्री दिली जर पोर्टफोलियोज दिले जाल्यार कॅबिनेट आनी सरकार स्थिर उरतलें अशें दिसता तुका. बरें दिली जाल्यार ती कोणाक दिवपाची कोण असो रायट कंटेंडर आहा. आतां फॉर मी और आमचो नरेश सावळ बिचोलेचो म्हणजे तू सुद्धा एक मनान खंय तरी इच्छा बारीकशी धरना की आपणाकूय कितें पोर्टफोलियो पण फर्स्ट टायम मरे अशें कशें. बरें तुका कितें दिसता Parrikar, I have time and again said it, and I'm saying it again. Yeah, just say it in just imagine. Just say it.
पर्रीकर जिकोन येला Actually, तसे नाही. का बघा No, ना this is Pushpana. let me 40 finish. You No, have no, but spoken. that is not I the have way. See, now what you are saying, if you are One saying second, something, no, no, see, one see, second, I have you- spoken. तू You have किती spoken, बोलला? I have not stopped But you. what you I are have saying not stopped something, you. what you should not say. ओके प्लीज डोंट फाईट जळू नका प्लीज निलेश तू सरकार पक्षातलो तूच उलयतलो फक्त रेजिनाल्ड मातसो राव तू उलय निलेश तू उलय हय तू सरकारातलो मनीस तू उलय प्रताप सिंग राणे खंय आमदारांक अपॉइंटमेंट घेवंक पडटले पण आमकां आमदारांक खंयचे चीफ मिनिस्टराक ते मेळपा दिसलेले, अपॉइंटमेंट ते दिसलेले. दोन भायर मारली आता तुम्ही किती सांगा तुम्ही किती are you comparing to us are you comparing to Congress I'm not saying comparing. I'm saying to ego. BJP. When you are saying ego, when you are saying ego. एक मिनिट रावा तुम्ही सारखे केजीतल्या भुरग्या भशेन बोहाळ करतात मरे पळय निलेश जो मनीस हांगा ना तेजें नांव घेवप ना ओके क्लियर पयलींच सांगलें आता कोण रिएक्ट तो मातसो प्लीज मॅच्युअर्ड कसो मातसो उलया प्लीज म्हणजे प्रगल्भता नी सारको मॅच्युअर्डली उलया भुरग्यापणा मातशें नाका प्लीज कोण तरी मॅच्युअर्ड सो मनीस उलय चीफ मिनिस्टर अपॉइंटमेंट सगळ्यांक कोणा कडच्यान घेना सगळ्यांक मेळटा कोणाचें कांय करना डेट दिता तारकेश्वर बाबा जालो तो तारकेश्वर बाबा मॅच्युअर्ड मनीस उलय तारकेश्वर बाबा विजय सरदेसायाच्या अशब्दकोशांतून आणि एक शब्द तारकेश्वर बाबा जिंगोइझम परिवर्तन ह्या शब्दांचे शोध लावणारे विजय सरदेसाय यांच्या शब्दकोशांतून तारकेश्वर बाबा नवो शब्द भायर सरलेलो आसा व्हेरी गुड बरे तुका कोणे सांगला की सीएम तारकेश्वर बाबा जाला म्हणून निलेश काब्रालान असेंब्लीन सांगिल्लें लेश व्हॉट इज दिस आय एम हियरिंग फॉरगेट अबाउट मी इफ पर्रीकर यस दिस देन कितें आयकता हांव Since he has said during the assembly that situation happened on the previous day. and it is not solved. No, ओके वेट बेश्टो केओस नाका प्लीज बोळ नाका बेश्टो निलेश तू सांग सरकार स्थिर आसा सक्षम आसा घट आसा सरकार जाग्यार आसा सारकें this is the government, not the Pochpochi Congress government पयलींचो आशिल्लो पळय तो. Not who cannot take decision. Pochpochit take care of his work. पोचपोचीत म्हणल्यार हात फोडी म्हणल्यार त्यानं अडायलो. अरे पोचपोचीत म्हणल्यार कितें? It was a अरे government. पोचपोचीत म्हणल्यार कितें? Whatever it is, हांव सादो government अरे बाहेर मारलो, हात तू हे पचपचीत म्हणजे कितें हेजो मिनींग सांग पचपचीत म्हणजे कितें पोचपोचीत म्हणजे ताका आमचे मे बी ताका लँग्वेज समजना. तुका लागेल न्ही, ताका तुका- लँग्वेज ना, तुका पोचपोचीत ती म्हणल्यार language समजना कितें? न्ही, He is ताका not focused. ही कसले वर्ड हाडटा एक पळय कितें कोण जिंगोइझम कोण कितें तारकेश्वर बाबा आनी आतां पचपचीत हांगा स्थिती अशी जाल्या सद्या स्फोटक स्थिती जाल्या बेश्टो एक असो शब्द सुद्दां काडून मारलो न्हू बेश्टो बारीकसो जाल्यार भडकवडो शकता पळोवंक जाय तुमकां पळया करप्शन अरे काढ बरं, corruption. नाल्यार हांव सांगता मरे. नाल्यार हांव सांगता. Corruption. तू सांग मरे, हे corruption केला. दाखय म्हाका. एक सांग मरे statement. करप्शन काजिनो तो हा कसलं casino? अरे नोय बॉडी पहा करप्शन आज टुरिझम डिपार्टमेंटान डिसिजन घेतला कितें उघडपणे करपाचें म्हणून ओके रेजिनाल्ड तू सांग तू उलय नाव व्हॉट अबाउट द सर्विस गॅरंटी ऍक्ट वा सर्विस गॅरंटी ऍक्ट म्हणटा तो देखून ऍक्ट सारको ना हा रेजिनाल्ड कळ्ळें म्हाका रेजिनाल्ड कळ्ळें म्हाका दोळे मारून म्हाका कळ्ळें तू म्हणजे डिबेट वायंड अप कर म्हणटा पळय तुमी आतां हांगा आयज सगळे येयले खूब बरें दिसलें आनी तुमी सामकें उघडपणे उलयले पण तरी तुमकां हांव एक माणुसकीच्या नात्यान हांव तुमकां एक लास्ट चान्स दिता जो कितें तुमी उलयला पळय ते सगळे सीएम पळयतलो ही इंटरव्यू पण तुमकां अशें डॅमेज कंट्रोल करपाक एक लास्ट चान्स वयच्या पयलीं सीएमाक तुमकां कितें सांगपाचें आसा लास्ट मॅसेज वॉर्निंग ऑर कॉम्प्लिमेंट कितें जें तुमकां दिवपाचें आसा सीएमाक तुमकां कितें सांगपाचें जाल्यार तुमी हांगा सांगूंक शकता इट्स अ डॅमेज कंट्रोल एक्सरसायज रोहन तूं सीएमाक कितें मॅसेज दिवंक सोदता अलेक्स तू सीएमाक कितें अशें सामकें वॉर्निंग बी कितें यू कॅन बंडखोरांचे लिडर विष्णू वाघ सीएमाक कितें लास्ट गाराणें बी निलेश तू खंयचेंय सरकार गडगडावपी विजय सरदेसाय सीएमाक कितें लास्ट तुजें वर्ड वॉर्निंग बी कितें सरकार सगळ्यांक उडोवंक जाय आनी नवी फॉर्मेशन करपाची इच्छा आसा पण फुडें कोण सरोंक सोदिना हेंचो फुटिरांचो लिडर कोण हें सांगपाक तयार कोण ना पण आनी तेंकाय खबर आहा सरकार पडलें जाल्यार बरें आसा पडोंक ना जाल्यार पर्रीकराचें सरकार तें कितें जातलें मागीर तेंकाय आयडिया आहा ती तुमकां हांव एक गजाल सांगता गोंयकारांनो तुमी सुशागाद रावा फुडलीं 4 वर्सां कांयच जावपाचें ना
सरकार जेन्ना पडटा म्हणटा पळय तेन्ना केन्नाच पडना, जेन्ना पडना म्हणटा पळय तेन्ना ते अर्ध्या रातीर बी पण सध्या तरी कांयच ना, सुशेगाद रावा आनी ही खाशेली वासाभास हांगाच सोंपता. नमस्कार. Just imagine. पूण ह्या सगळ्या फाटभुंयेर आमी चीफ मिनिस्टरा कडेन उलयले वेन ही केम बॅक ऑन 3rd जून फ्रॉम हीज फॉरेन टूर. कांय गजाली क्लियर केलेल्यो बऱ्यो आसता. Just imagine. सीएम फर्स्ट ऑफ ऑल सांगपाचें म्हटल्यार फॉरेन ट्रिपीनसून तूं आतां येयला पळय, पण तूं बरो फ्रेश सो दिसना बाकीच्यांच्या भशेन. ते कशें फॉरेनांसून वचून येतकूच मागीर बरें गोरे गोरे गुलगुलीत दिसता पळय, तूं बरो फ्रेश दिसना. बरें आतां सद्याक खंयचो कोण MLA भायर आसा फॉरेनाक? बाबूश ना आउट ऑफ स्टेशन. कोण बाबूश? मोन्सेरात? अजून तुका तो सांगून फॉरेनाक वयता? अजून सुद्दां? वॉट एवर हॅपन्स तुमकां बातमी मेळची ना. कित्याक? आमकां सांग न्हू सीएम प्लीज. तूं जेन्ना एक स्टेटमेंट करता पळय तेन्ना आमचे 4 हेडलायनी फायनल जाता. हांव ते कित्याक सगळें तुका म्हज्या मंत्र्याक सांगच्या पयलीं तुका सांगू कितें करतलो तें. न्हय म्हज्या मंत्र्या कडेन उलोवच्या पयलीं हांव टीव्हीक सांगू. ओके न्यूज पेपरांक सांग, तशें कांय ना, नो प्रॉब्लेम. टीव्हीक सांगिना म्हणून. पण आतां तूं बेश्टीत फुटेज कित्याक खाता सीएम? कॅमेराची म्हणटा हांव. तूंच म्हाका विचार, हांव म्हज्या जाग्यार तूं आशिल्लो जाल्यार कितें करतलो? घरान कितें वस्तू हाडले जाल्यार बायलेक पयलीं सांगले शिवाय जगाक पयलीं सांगता तूं. ना हें मात हांव न्हू कोणूच करूं शकना. डॅरिंग जाय तशें करपाक. बरें सीएम, आमी आयकलां की आतां खंय तूं मिलिंद नायकाचें खातेंच काडून घेता खंय तेज्या कडच्यान. कितें चल्लां रे? ना आत्तां आमी कितें म्हणटाले, मिलिंद नायकाचें खातेंच काडून घेता न्हू. तेणें म्हणटी लायटूच काडून घेतली. लायट उडीत आसता, लायट गेल्ले वटी सारके राधाधर मधु मिलिंद अशें आमकां म्हणचें पडटा. आनी कितें जाणा सीएम नेमकें मिक्सरार मिरसांग वाडटा तेन्ना, वॉशिंग मशिनान कपडे धुता तेन्नाच नेमकी लायट वयता. व्हेरी व्हेरी बीग प्रॉब्लेम. दीस पावर प्रॉब्लेम इज दीस डेज. आनी कितें उदक आतां एक ना जाल्यार सोड, आमकां सांठोवन दवरूं येता न्हू बॅरलांनी. लायट कशी बाबा सांठोवन दवरतलो? लायट कशी स्टोर करून दवरतलो? जस्ट इमेजीन. कितें म्हटलें सीएम? लायट गेली काय आमी जस्ट इमॅजीन म्हणपाचें? आय डोंट नो. Just imagine. इश्टानो फायनली सीएम म्हाजो प्रोग्राम पळयता हेजेर वचूनच कळटा. जस्ट इमॅजीन म्हणटालो तो परत. पण ह्या सगळ्या हेजेर हे आतां सरकार बी उडोवंक सोदता पळय, ते वावड्यो बी उडटा सद्या, तेचेर दिगंबर कामतीन पयल्या फावटी खर प्रतिक्रिया दिया. कशी कितें ती तुमीच पळया. क्या सखी उलझन हा सखी उलझन, क्या सखी उलझन हा सखी उलझन. हांवें सदांच सांगला सरकार उडप ही सादी गजाल न्हू. आनी तें बी पर्रीकराचें सरकार उडयतलो जाल्यार आमदारांनी फुगार जालें म्हणून जायना. आमदारांची मंत्र्यांची घुसमट जावपाक जाय, तेन्नाच सरकार पडटा. आनी सरकार अर्ध्या रातीर पडना. न्यूज चॅनलांच्या डिबेटींनी तर केन्नाच पडना. हे आतांचे भुरगे कितें पर्रीकराचें सरकार उडयतले? विष्णू, विजय, रोहन ही नांवांच पळयल्यार केजींतल्या भुरग्यांची कशी नांवां दिसतात. पर्रीकराचें सरकार उडयतलो जाल्यार तेका दिगंबरूच जाय. आनी कोण नाका हें सदांच सांगला. 16 वर्सां पयलीं जाल्ल्या भुरग्याक 16 वर्सां जालीं हें कोणें सांगपाची गरज ना. Just imagine. इश्टानो ह्याच बरोबर एक बारीकसो विसव घेतल्यार बरो. विसवा उपरांत मेळुया रोखडेच. Just imagine.